सकाळी ते सांजेपर्यंत दनपार ते तिनसांजपर्यंत हांव तुका वाखणटलो. हांव तुका म्हज्या देवाक दिन वेचतलो. म्हज्यान हो जीव प्राण आसा पर्यंत तुजे मुखार सासंगी पडटलो. Tumnau tuka wakano Urbin git gavo Bore de tuka divu Sugri jimbitu Tumnau tuka wakano Tumnau tuka wakano Urbin git gavo Urbin git gavo Bore de tuka divu Bore de tuka divu Sugri jimbitu Sugri jimbitu Maktawami khasaka Maktawami khasaka Di tuji sukti kurpa Di tuji sukti kurpa Mura sadakal tuka Mura sadakal tuka Abba baba Abba baba Maktawami khasantam Maktawami khasantam Di tuji sukti kurpa Di tuji sukti kurpa Muna sadakal tukha Muna sadakal tukha Abba baba Abba baba Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Deva Bapa, Deva Putra, Deva Pavitra Atme, Deva Pavitra Atme, Bedare Baba Benechu. आवाज रोने और विलाप का बेटा दुनिया तू शनि तू गुरु तू रसा तू पश्य श्री दी 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 हला 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 ला 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 श्री दी 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 श्री दी 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Yeshua, 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 Yeshua. I
worship you, adore you, are my God, you are my master. तू मुझे देव, तू मुझे धनी, तू मुझे राजा, तू मुझे पाशा, तू मुझे कुशल गाय, तू मुझे संतोष, तू मुझे सुनता ला 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 पापा रे पापा रे पापा रे पापा श्री दी 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 हालेलुया हालेलुया महिमा ने अपनी वीरवास्तिदा हर गंछया महिमा छया देव दुनिया हालेलुया 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 सब संसार सब मनुष्य सब रोशना का विस्तार शिवा देवा no guru tu rasa tu gana na shri di 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 shri di 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 hallelujah hallelujah We are yet to praise you. Lift our heart and sing. We are yet to give you the best that we can bring. We are here to praise you. We are here to praise. Lift our heart and sing. Lift our heart and sing. We are here to give you. We are here to give you the best that we can bring. The best that we can bring. And it is our love rising from our heart. Rising from our everything within us cry, everything within us cry. Abba Father, Abba Father, help us now to give you, help us now to give you pleasure and delight. Pleasure and heart and mind and will that says, heart and mind and will that says, I love you, Lord. I love you, Lord. Help us now to give you. Help us now to give pleasure and delight. Pleasure and delight. Heart and mind and will that say. Heart and mind and will that say. I love you, Lord. I love you, Lord. Heart and mind and will that say. Heart and mind and will that say. I love you, Lord. I love you, Lord. Heart and mind and will that says. Heart and mind and will that say. I love you, Lord. I love you, Lord. Heart and mind and will that say. Heart and mind and will that say. I love you, Lord. I love you, Lord.
then mine and will they see. I love you, Lord. I love you, Lord. Then mine and will they see. Then mine and will they see. I love you, Lord. I love you, Lord. Then mine and will they see. I love you, Lord. I love you, Lord. Then mine and will they see. Then mine and will they see. I love you, Lord. I love you, Lord. Then mine and will they see. I love you, Lord. Then mine and will they see. I love you, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Muhima Deva Bapak. Muhima Chizu Kristak. महिमा यीशु ख्रिस्त Muhima Pavitra Atmyang. महिमा पवित्र Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया भावनो आणि बहिणो, पवित्र पुस्तक आणि पवित्र सभा हाचेर आमी नियाळ करता. जाय सणा थोडी पवित्र पुस्तक मेळ्ळ्यार पुरो, आनी साक्रामेंत बी कांय नाकात. पवित्र सभा नाका, पाप साहेब बी कोण नाका, बिशप बी कोण नाका, फकत पवित्र पुस्तक मेळ्ळ्यार पुरो. पावयनो, एक पिशेपण, हें एक कितें पिशेपण. ओके, पवित्र पुस्तक नाका, पवित्र पुस्तक नाका, आमी कितें मागणें करता तें करया, पवित्र पुस्तक नाका. हें दुसरें पिशेपण. पूण देव तर आमकां मेळटलो गरजेची पवित्र पुस्तक वो पवित्र सभेची परंपरा. हें चड गरजेचें न्हू. गरजेचें कोण? देव. हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया गरजेची पवित्र पुस्तक और पवित्र सभेची परंपरा हें चड गरजेचें ना. गरजेची मनशाची थारोवण जावंक, मनशाची सोडवण जावंक, मनशाक समाधान मेळूंक गरजेची देव. कोण गरजेचो? व्हडल्यान देव गरजेचो. पूण देव पवित्र पुस्तका वरवीं आनी पवित्र सभेच्या परंपरे वरवीं देव उलयलो तें आमकां मेळटा. पवित्र पुस्तका वरवीं आनी पवित्र सभेच्या परंपरे वरवीं उलयलो हें आमकां मेळटा. पवित्र पुस्तक, थोडे पवित्र पुस्तक
आनी थोडे परंपरा दोनी वाट्यांनी वेतात. आमचे कोंकणी भाशेन अशें म्हणटा हांव, 2 वड्यांचेर अशें पांय दवरले जाल्यार मनीस कितें जाता? बुडटा. 2 वड्याचेर पांय दवरूंक फावना. 1 वड्यार पांय दवरूंक जाय. आनी 1 वडें म्हणल्यार पवित्र सभेची परंपरा आनी पवित्र हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया जाय जाणां इगोजीन येनात. ती म्हणटात आमकां कितें मेळ्ळां? पवित्र पुस्तक मेळ्ळां. आमकां हिंगा बरें हिंगा कोण बरो प्रिचींग करता थिंगा वयता हांव. मिसाक बी जाय जाणां येनात. पडरी एका भाशेचें पिशेपण. हे खातीर बाबड न्हू थोडो आमी नियाळ करुया. देवाक जाय आसलें काय पवित्र पुस्तक छापलोलें. चल हांव तुमकां एक आमच्या भारतान राजघटना आसा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हू इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतान राजघटना पळय आसा, आमकां सगळ्या नागरिकांक सगळ्यांक अधिकार दिल्लो एक बूक आसा. त्या बुकाचें नांव कितें? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कोणें बरयलें तें? हू इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? महात्मा गांधी. महात्मा गांधी. महात्मा गांधी इज अ फादर ऑफ नेशन. ओके, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी. भीमराव आंबेडकर, बाबासाहेब आंबेडकर म्हणटा ताणें हे कॉन्स्टिट्यूशनाचो फादर म्हणटा ताका आमी. ताणें आमकां सगळ्यांक अधिकार दिले. तशें बाबण्णो ह्या पवित्र पुस्तकाचो अधिकारी कशें शिकोवचें, कशें पाडचें, हें हो तो बिलिवर्साक न्हय. हें कशें वाचचें, कशें नियाळचें, हें पवित्र सभा. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. आतां सगळ्यांगेर पवित्र पुस्तक मेळूं येता. देवाक म्हाका दिसना देवाक तरी जाय आसलें सगळ्यांक जेंगे पवित्र पुस्तक आसा तांची सोडवण जातली. पूण देवान कितें करूं जाय आसलें? पवित्र पुस्तक दिवंक जाय आसलें आनी एकेकडें पाठोवंक जाय आसलें. जेजून तशें करूंक ना. केलें? तुमकां हांवें काल सांगलें जशें मागीर जेजू मेल्या उपरांत 20 वर्सांनी 30 वर्सांनी 40 वर्सांनी ते बरोवंक लागले म्हूण. म्हणटरी जेजून कितें सांगलें सोडवण जोडपाक? कितें करान सांगलें? सगळ्या पवित्र पुस्तक धाडात आनी सगळीं सोडवण जोडटलीं अशें सांगूं ना. अशें सांगूं ना. तुमच्या घरांनी पवित्र पुस्तक घेयात आनी मिसाक साक्रामेंताक कित्याक येनाकात? कुमसार बी कांय नाका, पावसाय आनी कोण नाका, इगोज बी कांय नाका अशें जेजून सांगलें ना. जेजून कितें सांगलें तें आमी आयकुया. मातेवाचें शुभवर्तमान मॅथ्यू चॅप्टर 28. तुमचे लागीं बायबल आसा ते उक्ते करात. मॅथ्यू चॅप्टर 28 मातेवाचें शुभवर्तमान 28 ओळी 28 ओळी 20. मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 19 and 20. ओके, 19 20 म्हणटूच 19 म्हणटूच वचून सगळ्या राष्ट्रांक म्हजे सीस करात. म्हजे फाटल्यान म्हणटूच वचून सगळ्या राष्ट्रांक म्हजे सीस करात. बाबाची, पुताची आनी पवित्र आत्म्यांची नावी तांकां स्नान दियात. आनी हांवें तुमकां दिल्यात त्यो सगळ्यो आज्ञा पाळूंक तांकां शिकयात. खबर न्हू जेजून सगळ्या वचून पवित्र पुस्तक दी म्हूण सांगना. पूण कितें करात? वसाय आनीक
शिकयत हांवें तुमकां पळ कितें शिकयलां तें वचोन दुसऱ्यांक कितें करात शिकयात सांगात दुसऱ्यांक सांगात पण बाबा न्हू देवाची खुशी नासली पवित्र पुस्तक स्थापूंक भारतांत जशी राजघटना आसा भारतांत जशें कॉन्स्टिट्यूशन आसा तशें पवित्र पुस्तक दिलें आनी सगळीं सोडून जोडटलीं ही देवाची खुशी न्हय आसली पण देवाक जाय आसलें आमी जेजू कडल्यान कितें आयकलां सिसांनी आपोसलांनी कितें आयकलां तें कितें केल्लें जाय आसलें दुसऱ्यांक शिकयल्लें जाय आसलें दुसऱ्यांक सांगलोलें जाय आसलें हालेलुया 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 पण बाबा न्हू जायते बाबडे एका गांवांत काणयो आसतात थोड्या बाबड्यांक तांकां तेंचो शेपाय शेमाय नोको पूण म्हजी माय म्हाका सांगता म्हजी शेपाय शेमाय कोण आनी हांव मागीर म्हज्या भुरग्यांक सांगता आनी मागीर ती तांच्या भुरग्यांक सांगता सांगून तांकां बरोवप बी कळो नासलें बरोवपाक बी कळो नासलें पण ती कितें कोत्तालीं एकामेकाक उतरांनी सांगतालीं आनी एक गांवांत म्हाका एका गांवांत अशी एक काणी सांगली म्हाका बरी लागली ती काणी न्हय ती फादर म्हण लागलें आयज बँको आसात बँक आसात गेल्या तुमी केन्ना बँकांत कितें दवरता तांदूळ हय आं पयशे घाताय आनी भांगर चड जालें जाल्यार बँकान घालतात फादर म्हण लागली आमच्या लोकां लागीं पयलीं किलांनी भांगर आसलें ते गांव सजमोवपाक ते गांवची हें सजमोवपाक म्हूण हांवें तांकां कोणें विचारलें लागलो जायत्यो वस्तू आनी फादर तुका आमचो गांव सजमूंक जाय जाल्यार हांव एक तुका म्हजी शेमाय आनी तेजी शेमाय सांगलोली खबर सांगता म्हळ्यार ही खबरेक थोडी म्हळ्यार एक 400-500 वर्सां जातलीं म्हण लागली हांव सांगता ती खबर 400-500 वर्सांची खबर खूंय बरयलो कडेन ना खूंय बरयलो कडेन मेळपाना आतां हांव सांग तुमी असो घार बरयलो जाल्यार कितें सांग लागली फादर ते काळार म्हणाले तेंचे लागीं बँका नासल्यो कितें नासल्यो बँक नासल्यो पूण तांचे लागीं म्हळ्यार भांगार आसलें पयशे चड आसूंक नात पयशे आसूनात नाणें बी आसतले घोडे आदले नाणें म्हणटरी भांगार तेंची व्हडली गिरेस्तकाय भांगार कितें व्हडली गिरेस्तकाय म्हणटरी कोणाक तर कळ्ळें हिंगा भांगार आसा म्हूण आदीं अशे चोर भोंवनासले राजा भोंवताले कोण भोंवताले राजा समज कुरप्या वाड्यार एक 50 किलो भांगार मेळटा म्हळ्यार ते सगळे आख्खे कुरपा वाडो कितें कोत्ताले एटॅक कोत्ताले आनी आख्खें भांगार कितें कोत्ताले येताले आनी घेवन वयताले कोण राजा आदले आतां चोर त्या वेळार राजा चोर आसले जावं येता म्हणटकूच फादर आमचो लोक कसो भांगार दवरतालो एक एकट्या लागीं बरे ते पोटल्यो आसताल्यो कसल्यो भांगाराच्यो म्हणटरी ते येना फुडें म्हण लागली रोखडेच येताले आनी खंय ते पोटले आहा ते सोदताले आनी पोटले दिना जाल्यार तोर्सा दाखयताले पूण कोणाक समज कळ्ळें कोण राजा येता म्हूण आमी भांगार ती लिपयताली भांगार खंय लिपयताली आं जमणी पोंदाक म्हणटा आनी कोण सांगता ते बँक एक थोड्यांकी बँक जमीन आनी कोण आनी कितें आसूं येता आनी कितें आसूं येता आतां थिंगार येते पुलीस पावल्यात कितले फास्ट होणटलो आनी पुरयतलो आनी कळटलें होणोंक जाय पुरोवंक जाय आं माळ्यार ते हुशार बाबा माळ्यार चडोवंक माळो पयस सोदतले आं तांदूळ घेवन वचत तांदवांनी न्हू एनीबडी एल्स बुडकुल्यान वंटीक बुडकुलो घालताले भितर
उंटी भितर कोंत्रेलां हेंशें आसता ती तेशी घालून जायत जाणांचें भांगर मेळना त्या गांवांत. पूण बाबा न्हू तांची बँक कितें जाणा, एका एका घरान कंपल्सरी बांय आसताली. कितें आसताली? बांय. काडलें कोण येता म्हूण काडलें ते तो साक ती पड्डी वयली खंय घातली, बांयत उडयली. आनी ते गेले उपरांत मागीर बांयतली. पूण तांची भांगाराची सेफ्टी लॉकर कितें उदकाची सुकी न्हू, सुकी आसल्यार दिसती पडटलें. आनी मागीर ही भशेन लागली लोक भांगार कितें कोत्तालो, लिपयतालो. ही फादर काणी, ही काणी न्हू, ही शेमायची शेमाय, शेमायची शेमाय सांगलोली. ही तुका हूंय मेळचें ना, पूण आदली कोण आसले कोणी तुका सांगत आमची ही खबर. भाव भयणो, ही खरी घडणी, पूण कितें करून दवरूंक ना, बरोवन. पूण ती एका एका जनरेशनाक अशी सांगत रावली. पवित्र पुस्तक बी अशें आपोस आनी दुसरे आनी सांत आनी बोग एकामेकाक सांगत रावले सजमल्यांत. आनी मागीर पवित्र पुस्तक डायरेक्ट देवान बरोवन दिवंक ना. पवित्र पुस्तक हांवें सांगलें हातांनी बरयताले. कशें बरयताले? हातांनी बरयताले. आनी ते काळार असो पेपर बी नासलो, बट कशें बरयताले ते? लुगटाचेर, पानाचेर आनी कित्याचेर. आनी एक बरोवपाची तांची तरा म्हळ्यार मेंढऱ्याची स्कीन पळय आहा, मेंढऱ्याची कात पळय आहा, ते कातीची बरोवन दवरताले. आनी ते बरोवपाक, ते कातीची बरोवपाक कितले मेंढऱ्यांच्यो काती जाय पडल्यो. आनी एक एक अक्षर, एक एक लेत्र बरोवपाक कितलो वेळ. पूण हे भाशेन ते पवित्र पुस्तक सांबाळटाले. केन्ना जालें हें? जेन्ना 1450 वर्साक जेन्ना पेपर आयलो, प्रोटेस्टंट हाणें रिवोल्ट केलो लुथरान. आनी मागीर पवित्र पुस्तक कितें जावपाक लागलें, अशें प्रिंट जावपाक लागलें, अशें प्रिंट करूंक लागले. आनी अशें पवित्र पुस्तक जायत्या मनशांक मेळ्ळें. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. आतां बाबा न्हू पयर हांवें आनी पडवडगास कोत्ता. पवित्र पुस्तक कशें आयलें, जेजून सगळ्यांक शिकयलोल्यांनी दुसऱ्यांक शिकयले आनी ताणें म्हाका शिकयत गेले. मागीर पवित्र सभा एकठांय आयली. जेन्ना जायती प्रॉब्लेम येवपाक लागली तेन्ना सवका ते आतांनी पवित्र पुस्तक कितें करूंक लागतले, 3 भासांनी पवित्र पुस्तक 3 भाशेनी बरयलें म्हूण सांगलें. खंयचे भाशेनी? पयलें पवित्र पुस्तक खंयचे भाशेन बरयलें? हिब्रू भाशेन. कोडे आमचे म्हळ्यार कोण आसले पळय लिब्रू, ताका नांव घालपाचें हिब्रू. लिब्रू आहा जाल्यार ताका नांव घालपाचें हिब्रू. मागीर आर्मायीक भाशेन आनी तिसरें ग्रीक भाशेन. पूण बाबा न्हू आयज जायतीं जाणां पवित्र पुस्तक मेळ्ळ्यार पुरो म्हणटात. आनी इगोज नाका, साक्रामेंट नाका, चर्च नाका, कांय नाका. एक व्हडली फोट. पवित्र पुस्तक सजमोवपाना. पवित्र पुस्तक
समजपाना. काल हांवें तुमकां सांगलें, ऑल इंडियन्स आर माय ब्रदर्स अँड सिस्टर्स. सगळे भारतीय म्हजे भाव आनी एजवूड. 133 करोड लोक आहा तो म्हजे मायक जाल्लो. जायते फावटी आमी मिसा रावन म्हणटा, मोगाच्या भावान भयणो एजवूड तुमी म्हजे मायक जाल्ली. कोणी म्हजे मायचे मनान जाणटे आसतली. पण भावणो, पवित्र पुस्तक सजमपाक पवित्र सभेची परंपरा, पवित्र सभेची कित्याक जेजून अशें म्हणलें, कित्याक म्हणलें, कोणाक म्हणलें, ही परंपरा पळय आसा ती तुका आदार दिता. जेजूची हे पवित्र पुस्तक सजमपाक पवित्र सभेची परंपरा आमकां कितें करता, आदार करता. देखीक आनी एक एग्जाम्पल धरुया. समज कोणे एकट्यान कोणाक गाडी मारली, एक गाडी मारली, ती गाडी बरोवन दवरली. कोण सांगतलो ती गाडी बरोवन दवरल्या? कोण सांगतलो त्या मनशान गाडी कित्याक मारली ती? कोणाक विचारचें पडलें? एका मनशान एक गाडी मारली, बरोवन दवरल्या. तुवें ही गाडी कित्याक मारली म्हूण कायतानान गाडी मारली. कोणें गाडी मारली? कायतानान गाडी मारली. आनी तूं काडटा आनी बसत्या मागीर विचारता, बसत्या कायताना कित्याक गाडी मारली? सांगूंक जातलें? कोणाक विचारूंक जाय? कोणाक विचारूंक जाय? थोडी कायतान म्हणटात, थोडी बसत्या म्हणटात. कोणाक? कायतानाकूच विचारूंक जाय, बाबा तुवें अशें कित्याक म्हणलें? वय वो ना, कायतानान कित्याक म्हणलें तें बसत्यांक कसो सांगतलो? पवित्र पुस्तक बी सजमपाक पवित्र सभेक विचारूंक जाय. पवित्र सभेन हें पवित्र पुस्तक म्हूण 4थ्या शेंकड्यान दिलें. खंयच्या शेंकड्यान? 4थ्या शेंकड्यान. खंयचीं उतरां पवित्र पुस्तक, खंयचीं पुस्तकां पवित्र देवान हें केल्लीं आनी खंयची न्हय ती कोणें सांगली? पवित्र सभेन सांगली. तें सजमपाक बी आतां कोणाक विचारचें पडलें? पवित्र सभेक. कायतानान गाळी मारली, कायतानान गाळी कित्याक मारली? हें बसत्यांक विचारलें म्हूण बसत्यांक सांगूंक शकना. आनी सांगलें जाल्यार लेकून कितें आसचें ना? सारकें आसचें ना. आयज जाय जाणां पवित्र पुस्तक ब्रदरा कडेन विचारप भोंवतात. कोणा कडेन विचारप भोंवतात? सिस्टरी कडेन विचारप भोंवतात. ह्या हॉलान, त्या हॉलान, त्या हॉलान, त्या हॉलान. अरे तांकां हें पवित्र पुस्तक तांच्या हातान दिलां. तें कोणें दिलां? पवित्र सभेन दिलां. आतां हांव व्हडलो वो म्हजी माय व्हडली. हांव शिकून पाद्री जालो आनी व्हडलो शिकलो म्हूण म्हजे मायचे मुखार हांव वर्सांनी हांव व्हडलो जावंक शकता? जावंक शकता? हांवें मायक सांगलें, माय हांव व्हडलो गे, हांव शाणो हो पिसो, शाणो हो पिसो, पिसो. कोणूय सांग पिसो लेगून सांगतलो तुजी माय व्हडली म्हूण. वय वो ना. आयज जाय ते ग्रूप पळ भोंवतात, ते म्हणटा आपूण व्हडले. पवित्र सभा धाकटी. पवित्र सभा तांकां कांय कळना, तांकां कांय कळना. पूण पवित्र पुस्तक सजमूंक पवित्र सभेची, पवित्र सभेच्या परंपरेची, पवित्र सभेच्या जे आमचे चर्च फादर म्हणटा ताणें बरयला ताची गरज आसा. हालेलुया, 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 हालेलुया. पवित्र पुस्तक पवित्र सभा नासतना सजमोपाना.
एक एकटो आपणा जाय ते भाशेन ताचे ओत काडटलो आनी ताका लागून आतां तुमकां हांवें सांगलें नियरली 60,000 ग्रूप आहात. कितले हांव नको आनी कितले वाडल्या ते हांव नको. कित्याक हे ग्रुपाक आनी त्या ग्रुपाक पडना. हेजे बायबल आनी तेजे बायबल बरोबर वचना. कित्याक पवित्र पुस्तक हांव खंय जाल्लो, हांव कसो कुसव्यान कसो आसलो, कितें कोत्तालो, हें कोणाक विचारचें पडटलें. म्हज्या माशेनाक, म्हज्या आंगलाक, कोणाकू मायकूच विचारचें पडटलें. तुजी आवय तुका सांगूंक शकता. माशेना, तिदीना, फ्रेंडाक, गर्लफ्रेंडाक, बॉयफ्रेंडाक, कोण सोयऱ्यांक, कोण शेजाऱ्यांक विचारलें म्हणटा तांकां माड्यांक तेंच्या कुसव्यान हांव आसलो ना. पवित्र पुस्तक बी पवित्र सभे कडेन सजमूंक जाय. फक्त पवित्र सभा पवित्र पुस्तक शिकोवंक शकता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बाबा पवित्र पुस्तक तुका दिलें म्हूण तुका सजमोवचें ना. तूं कांयच्या कांय सांगून सुट्टलो अशें हांव सांगना. पवित्र पुस्तक सांगता. उक्तें करुया. सेकंड Peter chapter 3 verse 16. बागीन पेद्रूची दुसरी चीट, तिसरो आवेसूर वळी 16. तुमकां जर सगळ्यां लागीं हें पवित्र पुस्तक आसा जाल्यार पेज नंबर 2224. 2224. Come on. 224. 2224. कोण एकटा वाचशात? ओके मेवला? कोणा मेवला? कोण एकटा वाचशा? तुका मेवला? ओके. सगल्या आपल्या पुत्रांनी तो ह्या वस्तूंची गजाल करता तातूंत समजूंक आगोड काय विसो मेळटा. बावार्थाक शिकोवन नासलोले आनीक तिराय नासलोलो लोक तांचो आनीक हेरां पवित्र पुस्तकाचो सारको ओट विगडावूंक उडयता आनीक अशें आपलेंच निसणटोन मागून घेता. ओके. सजमल्यार तुमी सगळे आपल्या पत्रांनी तो ह्या वस्तूंची गजाल करता. कितें सांगता तो? कितें सांगता? तातूंत सजमूंक अवघड विशय मेळटा. जाय ते डिफिकल्टी आहात. पवित्र पुस्तक हांव बसलो, पवित्र आत्मा येतलो आनी मागीर सगळें जालें. हांव ब्रदर, हांव सिस्टर, हांव हिलर, हांव हो, हांव तो अशें करून पवित्र पुस्तकां सजमोवपाक कितें लागता? अवघड लागता. बाबार्थान शिकोवन नासलो आनीक तिराय नासलो लोक ताचो आनी हेरांय पवित्र पुस्तकाचो सारको ओत बिगडावन उडयतात आपणाक जाय ते भाशेन. आनी एक सांग म्हाका एकटो मातशें बरो कोप मारपी येयलो आनी सांगूंक लागलो, फादर जेजून सर केल्लो, तूं नोक जाल्यार हांव सांगत तुका. एक सकाळ फुडें बरें कोप मारलो आनी एक पियेल्लो भाव आयलो आनी सांगूंक लागलो, जेजून कितें केल्लो? सर केल्लो. तूं नोक जाल्यार हांव सांगता तुका म्हणूंक लागलो. व्हेरी गूड म्हणलें. जेजून सर केल्लो आनीक पिपा करुना कित्याक केल्लो? पिपा करुना जाल्यार कित्याक केल्लो? पिपा म्हूण जेजून सर केल्लो. येते आयतारा सांग लोकांक. कितें म्हणू?
कित म्हणू जेजून सर केलो म्हण मागीर कितें करात हा सर पियात बरोच मारात सर जिवाक बरो म्हणात आनी हांवें ताका चाललें हें कोणें शिकयलें तुका कोणें पयत पुस्तक सांग म्हण लागलो तूं नको पयत पुस्तक सांग तें खूंय आहा रे तें पयत पुस्तक तूं सोदेन काड म्हण लागलो हांव ही पयत पुस्तक जाणा हांव फकत 12 जाणा आनी सर जाणा मागीर कांय वेळा हांवें ताका विचारलें अरे बाबा तूं आतां पियेला तो सोरो कसलो ना बरें मारला म्हणालें कडक तें तूं कित्याक बरें कडक पावफूल मारलां मागीर जेजून विचार मरे जेजून ती राम विस्की फेणी मागीर माडाचो मागीर उराक केलो काय विचार म्हणे जेजून जेजून राम विस्की ब्रँडी ओल्ड मॉंक कोण हे मॉंक आनी कोण तो घोंक हें केलो काय जेजून विचार म्हणलें आनी जेजून तो सर केल्लो तो मातशें हाडे दाखय म्हणलें म्हाका कोणें केल्लो तो सोरो तो मातशें हाड जेजून केलो सोरो आनीक मागीर मातशें बसयलो उलयता उलयता मातशें निवळलो आपणाक तुवें निवळून उलयलो म्हण लागलो तुका उलयता उलयता आपणाक कितलें मारलो तें कितें जालें निवडोयलय निवळलें आतां आनी उलोवपा जायना म्हणलो आतां तूं कितें हांव तें आयकोत म्हण लागलो मातशें करून बसयलो मातशें करून मागणें केलें थोडे वेळ मागणें केलें सोऱ्यांचें तेंची मागणें करूंक जाय जाणा तुमी आनी एक दिसान हांव असो थिंगा भायर आसलो एक तसो कोण वेतालो ताची लागीं सायकल धरना आनी पांयान धरना येयलो आनी तिंगा दिमी मारली एक्चुली एक सायडी भिरांत दिसली तो इल्लो मालू कडेन आहा हांव काडलो आनी थिंगसान सार भायर सरलो आनी थिंग गेलो आनी आशिर्वाद दिलो आनी येयलो हेचेर आशिर्वाद घाल त्या मनशाक हांवें सांगलें जेजून कसलो सोरो केल्लो माडाचो विस्की राम कसो सोरो केल्लो ना फादर बारवाले सांगतात बारवाले सांगतले जाय ते पियेता ते बेबदे सांगतले पूण जेजून कसलो सोरो केल्लो कसलो उदकाचो सोरो केल्लो त्या सोऱ्याचें नांव कितें तूं म्हणटा उदकाचो सोरो केल्लो म्हूण जेजून उदकाचो सोरो केल्लो त्या सोऱ्याचें नांव कितें तूं म्हणटलो सोरो बाबण्णो हें नेणारपण पवित्र पुस्तका विशीं आमच्या धर्मा विशीं आमी नको एक मुवी बी पळोवपाची सोडल्या पिक्चर बी पळोवपाक सोडल्यात एक तर बेबदो दाखोवंक जाय जाल्यार कोण जॉनी बॉनी रॉकी कोण आसतलो रॉकीचे प्रेशर येता ती सायडीन पिक्चरान एक तरी बेबदो दाखोवंक जाय जाल्यार जॉनी बॉनी रॉनी कोण तरी आसतलो कितें भियेता तो म्हणजे क्रिस्तांव कोण वर आमकां गोंयकारांक आमी बेबदे म्हूण सांगूंक संवसाराक वर आमकां क्रिस्तांवांक आमची खंयचे साक्रामेंत जायनात कितें आसना आवय फादर बातीन जाता सरना जाल्यार कोण येता विचारूंक कोणा मातशें पडटाय बी मागीर फादर जेजून सर करूं नाका ना गांवांत सरनासतना काजार जाता जाय जाणां पडटा तें मागीर पण बाबा न्हू आमकां पवित्र पुस्तकाची वळख ना पवित्र पुस्तकाक आमी सज मनाव आतां जेजून सोरो केल्लो काजूंचो माडाचो उराक वा ते विकता ते वीक ना बाबा न्हू जाय जाणां पवित्र पुस्तक सज मना पण जेजून सोरो केल्लो तो सोरो न्हय आयज आमच्या पवित्र पुस्तकाचेर लेखून हांव नको कित्याक घातलें उतर खंयचे देमसारान नाडले ते आमकां पवित्र पुस्तकाचेर लेखून आहा हें उतर सोरो म्हूण एक सांग केरला कावन्सिलिंग आसलो फादर यू गोवन्स गॉन आय मॅड यू आर इंटेलेक्चुअल गॉन मॅड म्हण लागलो वाय कित्याक काय चाललें ओन्ली युअर बायबल इज सेयिंग देर इज अ थिंग सोरो म्हूण बरयल्लें म्हण लागलो
ते ट्रान्सलेट करता ते नको तो सोरो न्हय म्हूण आतां ताका लागून सांग तुमकां एक्चुअली सोऱ्याचे आनी एक टॉपीक आसतलो लेटर कितें जालें बाबणो इस्रायलान हांव नको आदल्या काळार कशें आहलें तें पूण आयच्या काळार लेकून थिंगा न्हू उदक उदक कितें म्हारग पडटा काय तांकां उदक आमचे हिंगा घसघशेन पावस चडटा वाव आमचे हे भाशेन हे मेवनात पळोवपाक आमचे हिंगा पळय उदक कितलें बुडटा तितलें उदक थंयसर ना केन्ना चुकून पावलेटा टापल्यान पडलो आनी गेलो ते भाशेन आयज देखून पूण थिंगा उदक मेळनासलें पूण बावडो थंयसर न्हू थोडे कडेन सारके ग्रेप्स येता सारके आमी केळीं कशें येत आमी येतात केळीचे घोडा येतात ते सारके ग्रेप्साचे ज्यूस ग्रेप्स येतात द्राक्षांचे येतात तेंची हांवें थिंगा पयले ते थोडी तेंची ऑरेंज बी न्हू आमगे सुकलोली येदींच आमगे ऑरेंजचे ज्यूस येना थिंगा ऑरेंज जातात अशें करून सारके हे आहात आनी ती सारकी येदी मोठी एक घातलो सारको ज्यूस येता पोमोग्रेनेट आमगे काळींग कशी आमी काळींग न्हू सुकलो अशी तिगे पोमोग्रेनेट डाळींब पड म्हणटाय न्हू ती येदी सारकी प्रेस करतात आनी रोखडो तितून सारको पोमोग्रेनेट प्युअर ज्यूस येता पूण ते काळार जेजूच्या काळार अशे ग्रेप्स जायते इतले ग्रेप्स आमकां आमगे गोंयान हापा मेळनात मेळटात आं ते ग्रेप्स पळय म्हारग आहा ते आमचे कडेन हापाक जायना हापाक जायना म्हणटरी तेंका हायन काबार करूंक जायना आसले म्हणजे कितें करताले ते व्हडली दांती म्हण आयकलें तुमी दांते म्हण आयकलां आदीं आमगे धाकटी दांती तेगे व्हडली दांती व्हडली म्हळ्यार 2-3 मिटर 4 मिटर येदी व्हडले दांते कितें करताले कोडोमी म्हूण कातयताले आनी ते भितर ते हितून आमगे दांत्याक पीठ घालपा एका तांदूळ घालपा आहा तशी ते ग्रेप्स घालताले आनी ती दांती कोणा कडेन हालोवंक जायना आसली म्हणटकीर कितें करताले ती दांत्यांक खूंय 7-8 बैलांक बांदताले गाडवां बांदताले कितें करपाक ती दांते गुंडोवपाक आनी ते गुंडताले आनी ते हितून येताले आनी ते सायडीन मागीर ताका ज्यूस मेळटालो ग्रेप्स ज्यूस मागीर ते एका तेल काडपाक आनी तो मागीर ज्यूस सोदताले ते आनी तो मागीर ज्यूस आमी काजराक आदीं रस्त्यान मेळटालें आनी कोतून पिलें जाल्यार व्हडले बालद्यांनी उदक बोलतालें साकर घालून रस्त्यान गायली आनी उमेदीन पियेताले कितें रसना आनी तो मागीर भाशेन सर्व करताले तो माडाचो सोरो न्हू तो राम न्हू ती फेणी न्हू ते उराक न्हू हिंग बुराक मारपाक आयज देखून बाबडो जाय जाणां पवित्र पुस्तक सारकी सोजमोलेनात आनी ताका लागून हें सगळें कितें जाता मागीर अशें म्हणटा तो पवित्र पुस्तक सारको वत बिगडावन उडयतात आनी अशें आपल्याची निसंटण मागून घेतात पळयात वाचात ते एक पाट तुमी कोण बायबल मेळटा तें उक्ती करा वाचात पेज नंबर 2224 मातशें हांव कितें सांगता तें सारकें जाल्यार पळयात 2 Peter chapter 3 verse 16 सगळ्या आपल्या येरांनी पत्रांनी चिंतनांनी ना चिंतीनी त्या ह्या वस्तूंची गजाल करता तेन्ना त्याच जाणवायेन बरयता थंय समजूंक अवघड अशें थोडे विशय मेळटात भावार्थांत शिकोवन नासलोलो आनी थिराय नासलोलो लोक तांचो आनी हेरांय पवित्र पुस्तकाचो अर्थ बिगडावून उडयतात आनी अशें आपलेच निसंटण मागून घेतात
सजमल्यार कितें सांगलां तें पुढे पवित्र पुस्तक सजमुपाक म्हजे विशीं कितें तर विचारपाक हांव कसो जालो कितें विचारपाक म्हाका पयली गरज म्हज्या आवयची. तेजी पवित्र पुस्तक बरें सजमून घेवपाक पवित्र सभेची परंपरेची. म्हणटरी इल्लें कोप मारलें, इल्लो कोण हिंग कोण पवित्र आत्मा आयलो, थिंग कोण आत्मा आयलो म्हूण पवित्र पुस्तक सजमूक जायना. हालेलुया, 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 हालेलुया. आणि पवित्र पुस्तक रॉंग शिकोवप म्हळ्यार आनी एक पातोक. वचून पळोवया गॅलेशियन चॅप्टर 1 बागेवन पावलून गालिस्करांक बरयली चीट पयलो आविसूर वळी 8. तुमी तर बायबल उक्ती करपाक 2106 मेवला. Galatians chapter 1 verse 8. बागेवन पावलून गालिस्करांक बरयली चीट पयलो आविसूर वळी 8. कोण वाचता? मेवला? ओके, रीड कर मायके. पूण आमी तुमकां पोरगोट केलां तें शिवर्तमाना भायर कोणाकूच आमीच जावंक तो वो स्वर्गार तान आयलोलो तो एक दूत जावन दुसऱ्याक एक शिवर्तमान पोरगोट कोरीत जाल्यार देवाचो शिराप ताचेर पडूं. हां बाबनो, आमच्यांनी आमकां जाय ते भाशेन पवित्र पुस्तक पोरगोट करूंक हां ते सिस्टर बरें हे ब्रदर ह्या हॉलान त्या हॉलान आमच्यांनी पवित्र पुस्तक आमकां जाय ते भाशेन करूंक जायना. म्हजी आत्मा देंवलो तेजे हो देंवलो तें देंवलो म्हण आमच्यांनी पवित्र पुस्तक आमकां जाय ते भाशेन करूंक जायना. आनी अशें कोणूय कोत्ता जाल्यार ताजें कितें पडटा आयकुना तुमी? शिराप म्हणून भिरायसली. जाय जाणा आमी शिराप घेता. हालेलुया, 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 हालेलुया. हे वेळार आमी देवाचें उतर आयकलें. जेजून सगळ्या संवसाराक वचून शुभवर्तमान पोरगोट करूंक आपयलें. हें सामकें आपयल्यात. वावर देवाचें उतर सजमून घेवंक जाय तें आमकां अवघड लागता. जाय ते आमच्या घडामोडींक लागून जाय ते वस्तूंक लागून आमी निराशी जाता. हे वेळार थोडोच वेळ आमचे दोळे बंद करुया. थोडोच वेळ आमचे दोळे बंद करुया. आनी हे वेळार जेजूची नदर मारुया. आमची नदर जेजूचेर मारुया आनी जेजूक सांगुया, जेजू तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका बळ दी. जेजू जें पवित्र सभा शिकयता तें मानून घेवंक म्हाका बळ दी. आनी तें शिकोवंक जेजू म्हाका तुजी कृपेन भर. तुजी कृपेन भर.
हे वेळार आमचें जिवीत देवाक समर्पण करुया. आख्खी पवित्र वीक पवित्र सभा देवाचें उतर पोरगोड करता. पाप साहेब फ्रांसीस कार्डिनल बिशप पाद्री माद्री सुमार 3 बिलियन्स क्रिस्तांवां क्रिस्ताची भावार्थ दोत्ता. उरलेले 4 बिलियन्स लोक हे देवाचे उतर आयकूंक रावता. तेय भाव भयणां खातीर मागुया. हे वेळार पिडेन आसुल्यां खातीर मागुया. जी भाव भयणां पिडेन सांपडल्यात तांचे खातीर मागुया. मनाची कुडीची आत्म्याची पिडा सुसल्यां खातीर मागुया. जी पवित्र सभेच्या एकवटांतली पयस गेल्यात कितें तें कारण जावं तुवें एक गवळी आनी एकूच हीण जावंक तुजो उजवाड आमकां दी. जेजूचें मागणें बापा ती सगळीं एक जावं. सगळ्या मनशांचो रोसणार तूं. पिडींत आसुल्यांक जी व्हडपणाची गर्वाची पिडा सुसल्यांक खातीर मागुया. हे वेळार सगळे आमच्या तरणाट्यां खातीर मागुया. जे सोऱ्याची पिडेन आसात तांचे खातीर मागुया. जे एकसूरपणांत जेतात तांचे खातीर मागुया. तुज्याच कुटुंबा खातीर माग. तुज्या घरकान्नी खातीर माग, घरकारा खातीर माग, भुरग्यां खातीर माग, नातवां पंटुवां खातीर माग. शिबत मान मानून घेवंक देवाची ओळख घेवंक आशिर्वाद माग. आनी वेळार सगळे आमचे जिविताच्या हातान समर्पण करुया. घडटा ती वेळार दिमी घालुया आनी आख्ख्या संवसारा खातीर मागुया. आनी देवाक सांगुया तुज्या हातान जीव प्राण म्हजो. तूंच म्हजो आसरो. जिणेक म्हजी तुजे विणे ना शांती ना बरवसो. पातकीक रोसणीक तूं चलयताय. तूंच म्हजो राजा. कुरपा काकलूत उपोत वांटताय. देवीक जिवितान भरताय. जेजू तूं मोग जिवो. अमृत जिविताचो तारक तूं आत्म्याचो. कुंवर सोडवणेचो. तुझ्या साता जीव प्राण म्हजो. तूच म्हजो आसरो. जिणे म्हजी तुझे विणे ना शांती ना बरवसो. तुझ्या हातान जीव प्राण म्हजो. तूच म्हजो आसरो. जिणे म्हजे तुझे Oh
चलोयताय तूच म्हजो राजा कुर्बाक आकलोत पोट वाटाय देवीक जिवितान भरताय बाकी रोसने तूं चलोयताय तूं म्हजो राजा कुर्बाक आकलोत पोट वाटाय देवीक जिवितान भरताय जिसू तूं जीवो ओमरो जिविताचो तारो आत्म्याचो कुसळवणेचो जिसू तूं जीवो ओमरो जिविताचो तारो आत्म्याचो कुसळवणेचो जिसू तूं जीवो आमचे हात उबारूया ओमरो जिविताचो तारो आत्म्याचो कुसळवणेचो हे वेळार हो देव आमकां आशिर्वाद दिता हो देव तो सोर पदवीदार देव तो आपोसलां वरवीं ह्या पवित्र संस्कारान हांव तो जिवो उंडो सर्गांत हांव देंवलो जिवो उंडो ह्या आपोसलांनी जेजूक अणभवलो आनी आपोसलांनी आख्ख्या पवित्रच्या इतिहासान हो जिवो उंडो शिवलो आयज हो उंड्याचेर आमची नदर मारुया आनी ताचो आशिर्वाद आमचेर आमच्या अस्कतायेचेर आमच्या नेणारपणाचेर आमकां ताच्या प्रकाशान भर म्हूण मागुया